म्हापशां ते पणजे वचपी रस्त्या कुशीक उजव्या वटेन शेतान येवपी सिवरेज प्लांटाचो शेतकाऱ्यांक त्रास जातलो। तशेंच रस्त्यान प्रवास करपी लोकांकूय हाचो त्रास सोंसचो पडटलो। पावसान तर ह्या शेताक तळ्याचें स्वरूप येता। ह्या प्रकल्पा विशीं लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा, असो उलो काँग्रेस वांगडी संजय बर्डेन मारला। आम्ही म्हापसा पणजी रस्तो हायवेचे कुशीक आम्ही पणजी वयता आसतना रायट हँड सायड जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें काम हातीन घेतला आणि काम हातीन घेतलेले आहा न्ही ते काम एग्रीकल्चर लँड शेताचो जागो घेतला आणि कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केला हांगा। आता पळय तुम्ही हे सगळे उदकान बुडलेले आसा आणि आता सरकारान केला गोष्ट ही कितें आसा शेतान केला ते शेताची सायडीची जमीन जी आसा कंप्लीट उदकान मरे कंप्लीट बुडलेली आसा आणि गव्हर्मेंट शेतां घेता आणि कन्स्ट्रक्शन करता आणि हेचे फुडें हो प्रोजेक्ट जायना फुडें सायडीची शेतां जी शेतकाऱ्यांची आसा फाल्यां सकाळी ती शेतां ही कंप्लीट घाणीन पिड्ड्यार जातली आणि हांगालो जो आमदार जो आसा पर्वरी मतदारसंघान खंयचे एरियेन पडटा हे मातशें पळोवपाक जाय। कित्याक लागून ही घाण ती सिवेज आणि अशें जाल्लेलें आसा न्ही हांगा पळय तुम्ही अशी परिस्थिती आसा न्ही की ह्या सरकाराक काय पडलेलें आसा लोकांचे पयशे जे आसा न्ही चुराडा करपाची संवय जाल्लेली आसा। कोण जर प्लॅन करता आसतना एटलिस्ट 100 फावटी विचार करपाक जाय। हो सरकार विचार करिना हाडटात जशें स्मार्ट सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे लोकांचे पयशांचो चुराडा केलेलो आसा। मातशें लक्ष दिवपाचें हे जे रस्त्यान दाव्या सायडीसून उजव्या सायडीन जे लोक वयतात न्ही मातशें लक्ष घालात हेजेर। हेज्या फुडें कितें जावपाचें आमकां कांय खबर ना।